मोगाल भयणी भावांनो, अपुरबायेच्या भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आनी माये मोगाचो येवकार. पाप साहेब जॉन पॉल दुसरो हाणें फुडाकार घेवन लांकडाचो एक यात्रेचो खुरीस तयार केलोलो 1983 वर्सा, द होली इयर ऑफ रिडेम्पशन. भावार्थाची खुणा म्हणून सेंट पिटर्स बॅसिलिका व्हॅटिकन हांगा दवरलो. वरोस सोंपतना तांणी हो खुरीस संवसारभर तरणाट्याच्या हातांत एक जबाबदारी कशी सोंपली आनी ही उतरां म्हणलीं. माय डियर यंग पीपल, एट द कन्क्लुजन ऑफ द होली इयर, आय एंट्रस्ट टू यू द सायन ऑफ दीस जुबिली इयर, द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट. Carry it throughout the world as a symbol of Christ's love for humanity, and proclaim to everyone that it is only in Christ, who died and rose from the dead, that salvation and redemption are to be found. तेन्ना तावन ही खुर्साची यात्रा संवसारभर तरणाटीं चलयत आसात. ह्या खुर्साची यात्रा एकसुरीच न्हय बोगोर सायबिणीचे चित्रायलोलें चित्र तांकां सांगात दिता, जे पोरी क्रिस्ताक सायबीण मायन सांगात दिलोलो. तेन्ना थावन हो खुरीस संवसारभर 90 देशांत आपली यात्रा करता. सेंट जॉन पॉल दुसरो हाच्या पावलांनी चलूंक उत्सवीक वरोस 2025 हाचे तयारेक डायसिजन यूथ सेंटर हांणी ह्या खुर्साक सारको आनीक एक खुरीस आमच्या गोंयच्या तरणाट्या पासत तयार केला. हो खुरीस फादर जोवियल हाणें लांकडाचे 198 कुडके जोडून तयार केला, जे पुराय गोंयचे फिरगोज्यो आनी कॉपेलां जी आर्च डायसीस ऑफ गोवा हाच्या हाताखाल आसात तांकां खुणायता. सेरावली फिरगोजेचे तरणाटे डॅफ्नी हांणी सायबिणीचें चित्र सोबीत पोरी एका लांकडाचेर चित्रायला, जे खुणायता मारयेचो खोल संबंद लांकडाच्या खुर्सा लागीं. यात्रेचो खुरीस आनी सायबिणीचें चित्र पुराय गोंयभर दर एके फिरगोजेंत भोंवतले. ह्या यात्रेचो मुद्दो म्हणल्यार दर एका तरणाट्या मदें जागृताय हाडपाक, तांचे भावार्थाचे यात्रेंत आनी तांकां मजबूत करपाक. 19 सुमाना उपरांत डिसेंबरांत खुरीस आनी मारयेचें चित्र डायसिजन यूथ डे जातलो थंय पावतलो. मागता सगळें तें बसूंक. आतां आमी साक्रामेंतांत आसलोले जेजूक बसतल्या. आमचे दोळे बंद करुया आनी ओगेपण आमी सांबाळुया.
सगळीं आमी दिमी घालुया आनी गीत घेवया R40. पेज नंबर 197. हो पवित्र संस्कारान आमचो स्वामी देव हाजीर जाला. ताका पोरनिपाट नमस्कार करून आमकां एक व्हड भाग ही खुर्साची खुणा सगळ्या संवसाराच्या तरणाट्यांक आनी भावार्थ्यांक एक एकवटाची खुणा जावन आमचे लागीं आयल्या तेन्ना हो खुरीस पवित्र केल्लो आमचो स्वामी जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारान हेच खुर्साचे खुणे बरोबर हाजीर आसा. आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर दवरुया. आमचे आख्खे जिवीत ताचे मुखार समर्पया. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सोबतीन आनी ताच्याच देण्या वरवीं आमकां मेळिल्ल्या भावार्थान आमची मान खोल भागावन
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता संसाराच्या सोडवणारा वर्णिपाठ आणि नमस्कार आम्ही करूया. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. सगळीं आमी बसूया. ही सोबीत सांज आमी जेजू बरोबर सारता. जेजूक दिनवासपाक आमकां जायत्यो कारणां आसत. हे सांजेची आयची आतांची संदी घेवन आमचे दिनवास व्हडल्या थड्यान जेजूक उबारुया. फिरगोज तरणाट्याच्या जोम्यांत हांव एक वांगडी कसो म्हाका जायतें शिकूंक मेवता. आमच्या दर एका फिरगोजेच्या तरणाट्याच्या वांगड्या पासत तुका दिनवासता जेजू. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. जेजू, तुवें म्हाका जायत्या गुणान बोल्ला. म्हजे गूण फिरगोशेंत तशेंच समाजांत वापरूंक म्हाका संदी दिलोल्या पासत हांव तुका वाखाणटां जेजू. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. डायोसिसान यूथ सेंटरांत वावट करतल्या सगळ्या वांगड्या पासत तुका दिनवासता जेजू. भोव करून तरणाटे जीं शिकतात वो कामाक वयतात तरी आपलो वेळ काडून
वरोसभर आख्ख्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर वावुरतात. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आमची आवय बापाय आमकां धर्मीक कामांत वावरूंक तेंको दिता ताचे सांगाता पासत आमी तांकां आर्गां दिता जेजू. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आमचे फिरगोचेचे वडील फादर पॉल मॅक्स आनी फादर पीटर आमकां सदांच ओत्मीक वाटेन वावरूंक शिकयतात. भोव करून कसले कार्यावळ आमी मांडून हाडटात तेन्ना तातूंत ओत्मीक शिकवण आमी शिकून दुसऱ्यांच्या दोळ्या मुखार ती दवरूंक आमकां सदांच मार्गदर्शन दितात. तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतां जेजू. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. आमचे फिरगोजेच्या दर एका वांगड्या पासत आमी दिनवासता. कसलेय कार्यावळ आमी तरणाटींक घडोवन हाडटात तेन्ना तांचो आमकां सदांच आदार आनी सहकार फावो जाता. तेंच परी कितें वयर सकयल जाल्यार ती आमकां समजून घेतात आनी शिकयतात. आमचे फिरगोजेच्या दर एका वांगड्याचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता जेजू. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. ती दिनवासनी आमच्या काळजांत आसत. मागता लोकां थंय व्हडल्या थाड्यांनी ती जेजूक उबारूंक. There is no greater romance than loving you, Lord Jesus Christ. There is no great giver than your loving Father who gives us the best. And no great intercessor as our loving Mother. Thank you, Mother Mary, for all the things. Thank you, Jesus and God the Father, for blessing us abundantly, blessing our youth in doing all these things to bring them before us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
to praise and glorify your name, to spend time with you, to worship you, and to thank you for all your blessings. Upon each one of us, upon our family, and friends. Thank you, our Father, for protecting us and for keeping us safe. This time to worship you this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all the mighty blessings that bestowing upon us, especially Lord, be with them, Lord, every moment of their lives. Send your Holy Spirit on them, fill them with your fruits, grace, and intelligence, and send your grace, Lord, that they may evangelize you wherever they go, and that people around them should be able to see you in each and every Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. The lovely blessing that you bring to all of us today to this evening cross. I thank you for the youth of our parish, Lord, for all that they do for all of us, for the ministry that they follow. I thank you for their parents and their brothers and sisters, asking abundant blessings on each one of them, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Love you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. हांव तुका दिनवासता अर्घां दिता हे जाग्यार देव मंदिरांत हांवें जायतो वाव केला शिकला आनी तशेंच हे तरणाट्या बाराबर हांवें जायतो ताच्या सांगाता वाव केला जावं तो शेतांनी जावं ते इगोजीच्या कामांनी हाच्या बाराबर ताणें सदांच म्हाका सोयीक दिला देखून दोनया हांव तुका तरणाट्याक पासत वखाणटा आनी दिनवासता. थँक यू जीजस. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
सुर्गीच्या बापा, मोगाच्या जेजू, आयच्या दिसा खातीर हांव तुका दिनवासता. एक बरें जिवीत तुवें म्हाका फावो केला आनी जायत्या गुणांनी आनी आशिर्वादान भरला. म्हज्या आवय बापाय बरी इश्ट मित्रां तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासत तुका आर्गां दिता. सदांच तुज्या पावलांनी चलून तुका जाय ते भाशेन हांवें म्हजें जिवीत जिवंक तुजो आदार आनी बळ तूं म्हाका दिताय म्हूण हांव तुका दिनवासता. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. तुझ्या हातान घालपाक तुवें आमकां भुरगीं वाडा जबाबदारीची भुरगीं तांकां पळय फुडारी तांकां पळय सारकीकायेची फुडारी तांकां पळय तुजे कुटुंबान तांकां राखपाक पळय ह्या कोवीड वेळार सगळें आमच्या तुज्या तुज्या हातान घालता कोवीड वेळा पासून Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Bom mogala Jesu, ह्या फिरगोचे पासत
आनी दर एका फिरगोजीच्या वांगड्या पासत हांव तुका दिनवासता. बो करून 400 years ऑफ अ पॅरीश आमी समोर उरतले. ह्या 400 वर्सां हो बोवात आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलो दर एका जेनरेशनाक. ह्या सगळ्या आमच्या पुर्वजां खातीर हांव तुका दिनवासता. तशी आमची शेपाय शेमाय आवय बापूय आनी आमी तरणाटी हो भावात फुडले पिळगेक पासून बरो तरेन सांबाळून तांकां आमी तो दिवंक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. थँक्यू जेजूस. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. जेजूक उबारपाची आर्गां दिवपाची. ह्या वेळार किरीत भाशेन आमी आमची नदर ह्या यात्रेच्या खुर्साचेर दवरुया. लेट अस फोकस आयज ऑन द पिलग्रीम क्रॉस. आनी ओगेपणान पळोवया हे वेगवेगळे कुडके लाकडाचे वेगवेगळ्या रंगाचे वयर तावन घाला मुखार तावन फाटल्यान आमचे गोंयचे महादोर प्रांताच्यो सगल्यो फिरगोचो मनांत दवरून हे ल्हान ल्हान कुडके एका खुर्सान एक केल्या. आमचो भावार एकवटाचो एकचार तिरायता. ह्या यात्रेच्या खुर्साचेर आमची नदर मारता आसतना आमचे फिरगोजेंतूय आमी जण एकलो वेगवेगळे आमचे समुदाय वेगवेगळे पण आमी सगळीं एका खुर्सान एक. ह्या गांवांत जियेता आसतनाय दुसऱ्याय धर्माची भाव भयणां दुसऱ्याय गांवची भाव भयणां आमचे बराबर जियेतात. वेगवेगळे कुडीस वेगवेगळे कुडके आमी सगळीं ह्याच खुर्सा भाशेन जेजू सोवे एक जावपाक शकता. ह्या खुर्साचेर नदर मार. तुज्या वाड्यान तुज्या घोराब्यान जण एकलो वांगडी खेरीत आपुरबायेचो एक खाशेलेपण जण एकल्या भितर आसा. एक एकल्याचें चिंतप वेगळें एक एकल्याची जिवपाची जिविताची तोरा वेगळी. तरूय आमकां भाग दिवन सगल्यांक ह्याच खुर्सान ती एक केल्या. नदर मार जेजूच्या खुर्साचेर आनी ओगेपणान नियाळ कर.
गीत गाऊया D2, पेज नंबर 47, D2. सगळीं आमी चितान ध्यान मन लावन देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. जुवावाचें शुभ वर्तमान. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखला ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानितात. सोर्गींच्या वस्तूची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर बावार तेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. खरेंच ताचेर बावात तेवता त्या दोर एकल्या मनशाचो नास जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बळकार. कितलो मोग तूं करताय म्हजो, कितलो
Ave, Gesù Cristo Gesù Ave, Igdavitsa Kelo, Tenatore, O Purvae, Saptiunole. आनी नियाळ करुया. आयज आमचें जिवीत कितें जालां, कशें जालां. आमचे मुखार भोव पवित्र साक्रामेंता रुपांत जेजू आसा, भोव पवित्र खुरीस आसा आनी आमची मोगाल माय मारिया. जेजू खुर्सार मोरचे आदीं खुरीस एक लोजेची खुणा आसलोली. सगल्यावन चड वायट केल्ल्या किरमीदोरांक खुर्साची सोजा फावो जाताली. आमचे दोळे बंद करुया आनी जेजू ह्या खुर्सार कित्याक मेलो, कसो मेलो हाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक प्रयत्न करुया. जाय तो मार खावन, माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालून जेजूच्या खांदार हो बारादीक खुरीस दितात आनी काल्वाराचो दोंगोर जेजू चोडटा. माय मारियाचो सांगात जेजूक ल्हानपणी तावन आसलोलो. जेजू आपलो पूत कोश्टवता तें पळोवन कितें तिका भोगलें काय. काल्वाराचो दोंगोर चोडटाना जेजू 3 पावटी दोर्नीर पडटा, पूण उठून आपल्या बापान दिल्लें कार्य पुरें करूंक तो परतून आपली वाट धरता. जेजू खुर्सार खिळायलो, दोनूय हातांनी खिळे, पांयांक खिळे, कितली दूख. तरी जेजू त्या खुर्सार तावन बापाक प्रार्थना करून अशें म्हणटा, बापा तांकां बोगोस, आपूण कितें कोत्तात तें ती नोकळोत. आनी आपलो प्राण त्या खुर्सार सोडचे आदीं जेजूची निमाणी उतरां, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आयज कितलीं आमची मदलीं थोड्यो आडकोळ्यो पासून आमच्या जिवितांत आयल्यार निराशी जातात काय. आमची कामां आमकां जड लागता तेन्ना आमी कितले पावटी ती सोडून दितात काय. वो कितले पावटी आमी तें दुसऱ्याचे माथ्यार घालतात काय. कितले पावटी आमचेंच जिवीत आमकां जड लागता काय. कितले पावटी आमच्या मनांत आमचो जीव
सोंपोवपाची चिंतना आयल्या काय? जेजू खुर्सार थावन आपणाक वायट केला तितल्यांक भोगोस म्हणून बापाक प्रार्थना कोत्ता. आयज आमी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून कितले जाणांचेर राग धरून आसात काय? कितले जाणांक शिरापतात काय वो तांचें वायट चिंतात काय? जेजू बापाच्या हातांत आपलो आत्मो घालता. म्हजेर मरण येवचें आसा जाल्यार हांव तयार आसा काय? कसलें जिवीत हांव जियेता काय? जिवीत न्हवसोरूंक म्हाका जायतो सोयेक मेवता. ताचो हांवें फायदो घेतला काय? खुमसाराच्या साक्रामेंतांत म्हाका म्हजें पातकी जिवीत सोडून दिवन नवें जिवीत जियोवंक जेजू आपयता. ताच्या उल्याक हांव कान बेरो जाता काय? जेजूचेर यात्रेच्या खुर्साचेर आनी मारयेचेर नदर मारल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायतो नियाळ करूंक जाता. मारयेचें जिवीत एक खालतें उस्क्यान भरलोलें मागण्याचें आनी मोगाचें जिवीत आसलें. आयज तिच्या सारकें जिवीत दर एका मनशान जियेलें जाल्यार कितलो सोबीत हो संवसार जावपाचो काय? मोग, शांती, एकामेकाचो हुस्को ह्या संवसारांत उणो जायत वेता. आपसुवार्थीपण, राग आनी फोटिंगपण वाडत वेता. हांव आयज म्हजें जिवीत मारये भाशेन जियोवंक कितलो प्रयत्न करता काय? आयज ही आमकां एक संदी. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जेजून जे परी खुर्साक वेगोवन लोजेचो खुरीस आसलो तो आयज एक कूड ओतमो नासलोलो व्हड बागिवंत खुरीस जाला. आयज जेजू तुका आनी म्हाका वेंगोवंक सोदता. एक बागिवंत जिवीत जियोवंक आमकां आपयता. आसा काय हांव तयार? थोडो वगत आमचे दोळे बंदूच धरून आमी आमच्या जिविताचेर एक नदर मारुया. आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया.
सुटका दिवच्या गुलामा तुझा कुसा किडारो बाबा तुका अर्घ आणि दिनवास तुझ्या पवित्र कुर्सावर मी तुवें म्हाका सोडयला कुर्साचेर आपले रगत मारून तुझ्या पुता जेसून म्हाका नवें जिवीत दिला ह्याच कुर्साचे मजतीन आयजूय म्हजो भावार्थ धीर जावं ह्याच कुर्साचे मजतीन म्हज्या भावार्थाची गुणां दी म्हजो भावार्थ धीर उरून फावो कर म्हजें जिवीत म्हजो भावार्थ म्हजो वावर म्हजी फिरगोज म्हजो गांव म्हजें राज्य म्हजो देश तुझ्या हातांत घालता बाबा ह्याच कुर्साचे मजतीन म्हजी चिन्नां म्हजे आवडे सगळ्यो म्हज्यो मांडण्यो तुका समर्पिता तूच म्हजो देव तूच म्हजो सोबी म्हजो सर्वकार जेजूचें उतर आमी आयकलां आनी ताचेर आमी नियाडूय केला आमच्या जिवितांत घडये जायते कोस्त आडखळी आसात ह्या जिविताच्या कोश्टा आनी आडखळ्या वयर जैत व्हरपाक आमकां जेजूची गरज आमकां मागण्याची गरज आतां आमी जेजूचेर मारेचेर आनी कुर्साचेर नदल घालुया आनी आमची मागणी व्हडल्या ताड्यान जेजूक उबारुया सगळीं आमी ह्या वेळार जेजू मुखार उबी रावन आमची मागणी दवरतले तरणाट्यांचो समूह न्हय फकत कार्यावळी करून बोगोर ह्या कार्यावळींत आमचें जिवीत नवसरूंक आमी आनी गुणांनी भरूंक तशेंच समाजांत एक बरी क्रिस्तांवां जावंक जेजूचो आदार आमी मागता जाणटी तरणाटी नोकरी सोदतात तांकां फावो तसली नोकरी तांकां फावो जावंक आनी तांचें जिवीत सफल जावंक जेजूचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता
जिविताची यात्रा चलतना जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या कारणांक लागून मानसीक पिडेन सांपडटात. जावं ती शिकपाच्या भाराक लागून, कामाचेर अन्याय, घरांत शांती ना म्हूण आदी. तांचो खुरीस उबारूंक आनी जिविताचे कुशाल किर्ण ती पळोवंक तांचें जिवीत उजवाडाय म्हूण प्रार्थून मागता जेजू. आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत मागता. वेगवेगळ्या तरेन तांणी आमकां आदार दिला वो दीत आसात. तांच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल जेजू आनी तांकां दोर गोडे राख आनी सांबाळ म्हूण प्रार्थना. आमच्या गांवच्या दोर एका तरणाट्याचे कुटुंबा पासत मागता. आयज आमचे फामिलीक लागून आमकां आमचे फिरकोचेर वावरूंक आमकां संदी मेवला. दोर एका तरणाट्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. विनीता पिंटो आमच्या एका तरणाट्याची आवय बरी ना. खेरीत भाशेन तिचे पासत आमी मागुया. जेजू तुजो हात तिका लाय आनी तिका बेगीन बरी कोर म्हूण आमी मागता. सोबेच्या तरणाट्या खातीर मागता. आपलो वेळ आनी वावर फिरगोजेक दिवंक समाजाच्या बरेपणाक वावरून आपले गूण वापरून जेजूचो संदेश परगटूंक तुजी जाणवाय तांकां फावो कोर बापा. I'm
कोणाकूच व्हडल्या ताळ्यान आपले मागणे उबारूंक जाय जाल्यार तुमी तुमचे मागणे उबारूं येता. मोगळा जेजू, हो यात्रेचो खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार आसतना ह्या खुर्सा वरवीं तुवें आमकां सगल्यांक सोडवण दिल्या म्हूण आमी उगडास करता. आनी ह्या वेळार जेजू खेरीत भाशेन वाट चुकोवन गेल्ल्या तरणाट्यांक तुज्या पांयाशी हांव हाडूंक सोदतां. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमचे फिरगुजेची जायतीं जाण तरणाटीं वाट चुकून कुशीन आसात. आमचे फिरगोजींतलीं जायतीं तरणाटीं वाट जाणा जावनूय ती वाट चलून फाटीं सरतात. जेजू, आमचे फिरगोजींतलीं थोडीं तरणाटीं आपणाक जाय म्हणूनय पूण आनी कांयच उपाय ना जावन वो फासाक सापडून आयज वायटान बुडलेलीं आसा, कोणाक खबर ना. लिपचोरयां जायतें वायट जाता. ह्या आमच्या सगल्या तरणाट्यांक जेजू तूं तुजे वेगीन घोट दवर. तांकां तूं पेकोवणेचो हात लाय. तांचे घाय जे भितरल्यान तांकां पडलेले आसात, तांचे काळजाक जी दूख जाल्ली आसा जेजू, ती तूं काडून उडय म्हूण तुजे लागीं मागता. जायतीं आमची तरणाटीं वावराक लागून, जॉबाक लागून निराशी जाल्लीं आसात. जायतीं आमची तरणाटीं आपल्या शिकपाक जोड जावन एके भाशेन वायटान सांपडून आसात. तांकां जेजू तूं सोडय. तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाय. तुज्या पवित्र रोगतान जेजू तांकां धुवून काड म्हूण तुजे लागीं मागता. आशीर्वाद कर जेजू. तूं ताका पात्रीपणाचे माद्रीपणाचे आपणे फावो कर म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव बापा. आदी फुडेंच जी कळवणी आमकां केल्ली त्या वरवीं आमी जायत्या जाणांनी आमची मागणी बरोवन हाडलेली आसात, आमचे पॅटिशन्स. ह्या वेळार
तुमी जण एकल्यान मुखार येवन जे ल्हानशे आयदन दवरलेले आसा थंयसर ही तुमची मागणी हाडून घालची. मुखार येता आसतना आमी जेजू भोव पवित्र संस्कारान नमस्कार करून आमची मान भागोवया आनी आमचे मागणी मुखार घालुया. कोणाक दिसता जाल्यार तुमी निमी मोडूं येता. जण एकल्यान मुखार सरून आपआपले मागणी ह्या आयदनांत घालची. कोणूय आजून पासून ही मागणी बरोवपाक सोदता जाल्यार पेपर आनी पेन दवरलेली आसा ती घेवन बरोवं येता. भोव बरोवन कोणाय पासून तुमी मागूंक सोदतात जावं तुमचे इश्ट सोयरे व दुस्मान लेगीत जावं इगर्जेंतले मनीस व सरकारांतले मनीस तुमची घरचीं व भायलीं जे मागणे तुमी करतात ते विस्वासान करून जेजू मुखार या. तुमचे मागणे जेजू मुखार दवर. तो आमची मागणी आयकता. पवित्र कुर्साचेर वारयलेल्या रक्ता वरवीं आमकां सोडवण दितलोच. विस्वास दवर तुजे मागणी घाल आनी तुजे बरोबर आनीकूय जायतीं जाणां ही मागणी ह्या वेळार मुखार घालतात. हाचे पासून माग. दुनिया जेजू ह्या म्हज्या भावाचे हे म्हजे भयणीचे मागणे आयक. तुजे देणे तांकां फावो कर. जेजू आमकां विस्वास आसा तूं आमची सगळी मागणी आयकताय आनी ती तूं आमकां फावो करतलोय. आमकां जाय ते भाशेन आनी आमकां जाय तेन्ना न्हय पूण तुका जाय ते भाशेन आनी तुका जाय तेन्ना. देवा तुजे दौलतीची Godai kushi sanchi tuji zanvai tuje kitya avna solo sagur somir tuji cita tuju manyo Sudun kadu tuji cita tuju manyo Kona takon sudun kadu tuje kurmon zano zalo Asot namode Uso Udvote kanzato Uso Melot munis borvo Uci Forcena getille Duka Dene dilla kone Tuje Forcena getille Duka Dene
तुझी कडसून आयला तुझीच पासोन सगळें जाला तुझ्या नेमान सगळें चलता तुझो निर्णय सगळ्यांक पावता बापा तुझा पवित्र आत्म्या तुका देवा मोहिमा सासना बापा तुझा पवित्र आत्म्या तुका देवा मोहिमा सासना देवा तुझी दोनोदीची काय कोणाय खुशी सांगची तुझी जाणवाय तुझे कित्या Solo sagur sopi tuji cita tujo manyo ona takot sudut kadu tuji cita tujo manyo Terus ngamode Tuzo Pulbude kasado Tuzo Merot mudis purbo Tuzo Urce nangetile दोऱ्याक आमचे मागणे तुका धावे आम्ही उलयनासतना पासून तूं जाणाय बापा तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें जेजू तुझ्या पुतान आमकां भासायलो म्हज्या नांवान तुम्ही बापा कडेन कितेंय मागत जाल्यार तो तुमकां दितलोच हुस्के कोती पयस दवरून
तुजेर विस्वास दवरून ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरता बाबा. भियेनासतना, लजेनासतना, दुबाव धरिनासतना सत मागता बापा. होय, तुवें आमकां ही मागणी फावो केली. We believe, Lord, that you have given to us even before we ask. You are making it possible for us to know and to experience your gifts. तुझी जाणवाय व्हड, तुजो मोग व्हड. ह्या पासत आमची आख्खी फिरगोज भोव करून आमच्या भावार्थाची 400 वर्सां आमी मनोवंक वेतांव तेन्ना हे करीत वरोस आमी समोरपतले हांव तेन्ना आमचे जुबिली इयर ऑफ 400 years of Christian faith in Chicago. बापा, ही ल्हानशी खुणा आनी हे ल्हान खुणे वरवीं आमची मागणी, आमचे आवडे, आमची चिंतना, आमची भिरांत, आमचे दुबाव सगळें तुका उबारता. जशी परी तो दुवर वयर वयर चडून वेता, आमची मागणी तुजेशी वयर वयर चडून वेतिली. आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडटलो म्हूण आमकां विस्वास आसा. न्हयच फकत ह्या कागदाच्या कुडक्यार आमी बरयल्यात ती मागणी, पूण जायत्या आमच्या भावा भयणांक आयज एक मेळूंक ना ह्या वेळार ह्या जाग्यार येवंक आपली मागणी घालूंक. थोडी आमी हांगासर बसतलीं आसा ती पासून आमच्या मनांत मागणी आसा, पूण आमी ती बरोवंक ना, मुखार येवन ह्या आयदोणांत घालूंक ना. ही मागणी ह्या वेळार दुपाचो परमोड कसो तुजे मुखार चडूं दी बाबा. आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमचे फिरगोजीतलो एकलो तरणाटो ह्या सगळ्या मागण्यांक ही कीट दिवन बापा तुजे मुखार उबारता. ही आमची झण एकल्याची मागणी, आमचे फिरगोजीची मागणी, आमच्या भावा भयणांची मागणी. ही मागणी आमच्या मनात तुवेंच घाल्यात बापा, कित्याक तूं आमकां ही देणी फावो करतलो. Jesus.
आमची सगळी मागणी आमी बापाक उबारला आनी घोडे जायते वस्तूक आसात आमी बापाक दिनवासूंक जायती घोडे आमचे मनांत मागणी आसात जायत्या जाणांनी आपले पासत माग म्हूण सांगला हांचो सगळ्याचो उगडास करून सगळी मागणी आमची एक करून व्हडल्या ताळ्यान बापान शिकयल्ले मागणे आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडो आनी आमचे चुकल्यांक शिकाव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडो आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसा तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Be